नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. आज निफ्टी गॅप अप ओपन जालो आणि क्लोजिंगय बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह. निफ्टी इंडेक्स 22,103 पॉझिटिव्ह ओपन जालो. मार्केटान 22,021 मेरेन लो गाठलो आणि 22,186 चो हाय टच केलो. निमाणे 75 पॉइंट पॉझिटिव्ह 22,116 मार्केट क्लोज जाले. सेन्सेक्स 72,627 उक्तो जाल्लो 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपमेरेन इंडेक्स सुमार 284 पॉइंट चढून सेन्सेक्सान 72,710 क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात ग्रासिम 3% वयर वाडलो. बजाज फिन्सर्व 2.71% चढलो. बजाज ऑटो, सिप्ला आणि भारती एअरटेल कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सांच्या वळेरेत पावले. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात कोल इंडिया 4.5% वयर पडलो. उपरांत लार्सन अँड टुब्रोचो शेअर नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. SBI लायफ, विप्रो आणि HDFC लायफ कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेत पावले. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो MRPL म्हळ्यार मंगलोर रिफायनरीचो शेअर. सोमारा शेअर सुमार 18% वयर चढून नव्या रेकॉर्ड हायचेर पावलो. शेअर 247 रुपयांचेर उक्तो जाल्लो 45 रुपया चढून 286 रुपयांचेर क्लोज जालो. फाटल्या 5 सेशनात MRPLचो शेअर सुमार 60% वाढला. सुला विनियार्डात सुमार 667 कोटी रुपयांची मोठी ब्लॉक डील जाल्या उपरांत शेअर सुमार 8% पडलो. बाजारात काय प्रमाणात प्रेशर हाडपी सेक्टर थारलो रियलिटी सेक्टर. प्रेस्टीज इस्टेट सुमार 2.5% वर नेगेटिव्ह जाल्यार गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनीचो शेअर नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. IT सेक्टरातले कितलेशे शेअर आज नेगेटिव्ह ट्रेड झाले. कोल इंडिया शेअर सुमार 4.5% पडलो. सेगीत 4 सेशन चढून नव्या 52 वीक हायचेर 480 रुपयांच्या लेवलावर बऱ्यापैकी स्थिर रावल्लो कोल इंडिया आज 4% पडून 461 रुपयांचेर बंद जालो. कंपनीन येवपी गायडन्स कमी केल्ल्यान काय प्रमाणात प्रेशर दिसलो. 20 फेब्रुवारी म्हळ्यार मंगळारा कंपनीच्या 5 रुपयांच्या डिव्हिडंडा खातीर एक्स डेट आशिल्ल्यान शेअरात फाल्यां एडजस्टमेंटाक लागून प्रेशर दिसूं येता. येस बँकेचो शेअर आज सुमार 4% नेगेटिव्ह ट्रेड जालो जाल्यार पेटीएमाच्या शेअरात काय प्रमाणात पॉझिटिव्हिटी दिसली. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.